हांगा आणि आमच्या बरोबर आहा आदले आमचे GCAचे प्रेसिडेंट आणि म्हापशेचे नगरसेवक बाब विनोद फडके, तांकां बाळू फडके अशें म्हटले वतात. ते गेल्या फावटी आसले हांगा MGPचे कॅन्डिडेट आणि ह्या फावटी तांणी जोशुआ डिसूजा हांकां सपोर्ट केला. विनोद बाब, तुमी गेल्या फावटी MGPच्या सिटार बसलेले, ह्या फावटी तुमी सपोर्ट एक्सटेंड केला, कित्या खातीर? एक्चुअली MG बसतकूच हांवें फाटल्या एपेक पळयत जाल्यार सुधीराक सपोर्ट केलो, फूल सपोर्ट केलो आनी ताका इतलो सपोर्ट केलो. हांव फूल भोंवलां तेच्या वांगडा म्हापशां, सगळें हें केलां. म्हणल्यार ताका ते आमदार जावपाक इतलो चान्स आसलो फाटल्या एपेक, म्हणल्यार ताका तें जमोंक ना. आतां कित्याक जमोंक ना हें तेणें पळोवंक जाय आसलें. आमी ताका खूब गोश्टी सांगताले, म्हणल्यार तेच्या कडेन मॅनेजमेंट ना, तेच्या कडेन बूथ वर्क नासलें, बुथार लोक नासताले, अशें प्रत्येक कडेन आमी पळयलें तेजें. म्हणल्यार ताका तें जमोंक ना. मागीर कितें जालें, मागीर पळयत जाल्यार आतां जोशुआ एक्चुअली आदीं हांव BJPच्या अगेन्स्टूच आसलो तेन्ना. मागीर कितें जालें तुमकां सांगता, हितून हांवें ताका जोशुआक सपोर्ट करपाक कारण म्हणजे कितें जालें की आमच्या पॅनलाचे म्हणजे सुधीराच्या पॅनलाचे न्हू, हांव हें सांगूंक सोदतां मुद्दम, सुधीराच्या पॅनलाचे न्हू, हे हांव सुभाष आनी सुधीर हेंच्यांनी मेळोन पॅनल घातलेले. हे मेळोन पॅनल घातले, ते आमच्या पॅनलाचे 9 जाण आयले आनी BJPच्या पॅनलाचे 9 जाण आयले. हे 9 जाण येतकूच हांवें सुधीराक विचारलें, बाबा तुजे कडेन जाता पॅनल करपाक सांग. तो सदच्या भशेन पळया पळया पळया, अरे पळया पळया म्हणजे कितें, तूं जाता जाल्यार हय म्हण, नाल्यार करून दाखय आनी दोगांक हाडून दाखय, जालें पॅनल. म्हळ्यार तेच्या कडेन काय तें जमोंक ना. तेच्या कडेन जमोंक ना म्हळ्यार आमी फाटीं कित्याक रावा. आमकां CMन आपोवन व्हेलें, तेणें आमच्यो सगळ्यो गजाली आयकल्यो आनी तेणें सांगलें तुमी येयात आमच्या वांगडा. आमकां म्हणून हांवें म्हाज्या चल्याक सांगलें तूं वच BJPन म्हणून आनी पॅनल फॉर्म करा. तुमकां CMन जर इतलें एश्युरन्स दिल्लें आहा, तुमच्यो गोश्टी कितें कितें कामां करतलो, तुमी सांगता तेणें कितें कितें गोश्टी आहा आयकता म्हटल्यार तूं चल म्हटलें पॅनलाक आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी फॉर्म केलें. ते परत हांव एकदां सांगता, ते सुधीराचें पॅनल न्हू. आनी हांव आनी एक गोश्टीक वालोर दिता की हांवें पळयलें आमची आतां एज जाल्या, म्हणून हांवें चिंतलें कितें, इवन आमच्या जो म्हाजो वार्ड आहा थंयचे लोक सुद्दां म्हाका सांगताले की बाळू तूंच राव. हांवें म्हणलें ना, कित्याक कितल्योश्योच गजाली आज भुरग्यांक ज्यो जमता त्यो आमकां जमना. आमकां सादो कंप्युटर सुद्दां चलोवंक येना. ते आज तुमी पळयशात जाल्यार हेच हांगासरले आहा न्हू, हे आतां कॅन्डिडेट म्हणटा आपणाक हे म्हणटात राव, तांकां वायफायचो मिनींग विचारात कितें तो, ते वायरलेस फिडेलिटी म्हणून हें सुद्दां तांकां खबर आसचें ना. आनी तुमकां हांव अभिमानान सांगूंक इच्छितां की म्हाज्या चल्यान थंय 3 कडेन वायफाय चालू केल्यात, फ्री वायफाय. एक घाटेश्वराच्या देवळान केला, एक कृष्णा देवळान केला आनी एक आतां गणपती देवळान जातलो. हे तेका म्हणून जमलें आनी तो आतां इलेक्शन जाल्या बरोबर फूल मार्केटान फ्री वायफाय करतलो. म्हणजे हे हांव सांगता मुद्दम कित्याक हे यंगस्टर जे आहा ते काम करूं शकता, आमच्या पेक्षा बरें करूं शकता. फक्त आमी तांकां चान्स दिवपाक जाय. इवन हांवें सुधीर त्या बाबतींत सुभाष नार्वेकारान खरें बरें केलें, आपल्या चल्याक दवरलो सरळ, तो लावंक ना, खरें बरें केलें तेणें. हांव म्हणटा हांव ह्या सुधीराक सुद्दां सांगतालो की आरे बाबा तूं MLAच्या हेका रेशींतलो हे मनीस तूं म्हणलें ते हेका रावना काय आतां, तूं आनी कोणाक तरी दवर ना. तेचे आन्सर ताका म्हाका दिसता सगळें जाय, ताका कितें नाका अशें ना. तो म्हणला आपुणूच रावतलो, लोकांची खंय कामां करपाक जाय. आतां वाड्या वयल्या लोकांची तूं दुसरो जर तुजो मनीस दवरीत जाल्यार ती करूं येता. आज तुमी आमच्या वाड्यार वचून पळया कितलीं कामां जाल्यात, ती भरपूर कामां जाल्यात. आनी हें इतलें हें आसतना मागीर आमी करता हांव चेडो बी आमी जोशुआच्या मातशे लागीं गेले. लागीं वयतकूच आमकां कळ्ळें हो भुरगो काम करूं शकता. ह्या भुरग्यान कितें तरी हिम्मत आहा, ह्या भुरग्यान कितें तरी गट्स आहा आनी हो काम करूं शकता म्हापशाचें कितें ना. आतां तुमी सादें पळयत जाल्यार आज तेणें कांय ना म्हटल्यार कारिगरचो फूल जाता. इतकी वर्सां कोणाक जमोंक ना तें.
तुम्ही पण फ्रांसीस डिसुजाचे व्हडले सपोर्टर पयलींच्या टायमार. तुम्ही सदांच आसताले, म्हाका सदांच म्हणटालो बाळू आपलो एक सपोर्टर. मदीं तुमचें कितें कासकिसांव जालें आनी तुमच्या बद्दल बरें नासलें आनी मागीर तुमकां हांव मेन सांगपाक शकता कित्याक तें आमचें जालें सगळें क्रिकेटी खातीर. क्रिकेटीन पॉलिटिक्स जेन्ना येताली, ऑटोमॅटीक येताली म्हटल्यार तुमकां आनी एक व्हडली गजाल सांगता हांव. ह्या खेपेक आमी जेन्ना CMA कडेन गेले स्टेडियमाच्या परमिशना खातीर, CMAन आमकां सरळ सांगलें पॉलिटिक्स आनी स्पोर्ट्स आपूण सेपरेट दवरता म्हणून. स्पोर्ट्सान आपूण पॉलिटिक्स हाडपाची आपणाक इच्छा ना आनी तेणे आमकां स्टेडियमाची टोटल परमिशनां दिली. आज आमी रावल्या फक्त फावंडेशन स्टोन घालपाक आनी ती तेंच्यांनी GCAक फूल परमिशनां दिल्या. म्हाका अभिमानान सांगूचें येता आतां जो आमची इतली कामां करता आमी ताका कित्याक सपोर्ट करचो न्हू? कित्याक म्हणून सपोर्ट करचो न्हू आमी? जो आमची इतली कामां करता. दुसरी आनी एक व्हडली गजाल, तेणे GCAक आतां ते पर्वरी कन्फ्युजन जाल्लें आनी कोर्टान बी गेल्ले मॅटर ते सुद्दां परमिशन दिलें तेणे. कोर्टान तें सांगलेलें कितें की CMAक कितें तें ठरोवनी. CMAन डायरेक्ट परमिशन दिलें GCAक. हांव वालोर म्हणटा ताका, इतलो जो स्पोर्ट्सा खातीर करूं शकता. तुमी पळयत जाल्यार सद्या GCAच्या कमिटीन एकटोय BJPचो ना, कोणूच ना BJPचो. तरी सुद्दां तेणे पॉलिटिक्स आनी क्रिकेट हे सेपरेट दवरलें आनी आमकां परमिशनां दिली. दॅट इज रियली अ गूड थिंग वॉट ही हॅज डन. आनी ते आनी तेजी टीम आहा पळय, रियली त्या बाबतीन हांव मानता तांकां. तेंचे प्रेसिडेंट जावं आनी सेक्रेटरी जावं, खरें ते स्पोर्ट्स आनी हे खरें म्हणटात स्पोर्ट डेव्हलप जावपाक स्पोर्ट्स आनी पॉलिटिक्स ही सेपरेट आसपाकूच जाय, तरूच स्पोर्ट डेव्हलप जाता, नाल्यार जावचो ना तो. ओके. आनी आतां अशे ओपोनंट्स म्हणटात, आतां सुधीर बाब म्हणसूं आनी कोण तारक असो, की म्हापसान डेव्हलपमेंट जावंक ना म्हणटा इतलीं वर्सां. तुमकां कितें दिसता? ही खरी म्हाका हे म्हणटात ते म्हाका हसूंक येता. सुधीर म्हणटा ते म्हाका सांगात, 22 वर्सां वो बाबुशा वांगडा प्रत्येक गजालीक आसतालो, प्रत्येक गजालीक खंय ना असो ना. हो बाबुशा वांगडा प्रत्येक गजालीक आसलो. आतां हेणे कांयच हातभार लावंक ना बाबुशाक हें करपाक. मागीर तो कितें करता, बाबुशाचेर घालता. तेणे MLAन करपाक जाय खंय. अरे बाबा, तुज्या वार्डान तरी तुवें कितें केलां तें दाखय मरे. तुवें उबारलां तुज्या वार्डान मड्डार कॉन्क्रीट जंगल, सगळें थंय कितें आसा म्हाका सांगात? टोटल कॉन्क्रीट जंगल आहा. आनी तूं ब्लेम दुसऱ्याचेर घालनाका. तूं चेअरपर्सन 3 फावट जालो न्हू, 3 फावट चेअरपर्सन जाल्लो आसतना म्हाका सांग, तूं आनी दुसऱ्याचेर तुवें कांयच करूंक जाय नासलें तुज्यान? कितें तरी केलें तुवें? ना, कांयच करूंक ना. हेणे कसल्याच बाबतीन हेणे सुदारणा खंय करूंक ना. इवन ते हांव सांगता, तुमी तेच्या वार्डान वचून पळयात. वार्डान वचून वाटो पळया कश्यो बारीक बारीक आहात त्यो. थंय चलपाक सुद्दां सारकें जायना अश्यो वाटो आहात थंय. तेच्याच घरा कडेन पळया कशी वाट आहा ती वचपाक. तुमकां लोकांचो प्रतिसाद कसो दिसता जोशुआ ह्या फावट? जोशुआ इज विनींग 100%. आय एम शुअर अबाउट इट. सामको. कित्याक सांगता, आमी खंय खंय भोंवतात पळय, स्पेशली खोर्लेन तर तुमी विचारूच नाका. आय एम 100% शुअर ही वील खोर्लेन तो 1000 वयर मतांची लीड घेतलो. आय एम शुअर ऑफ इट. आनी हांवें त्या शिवाय हांव सद्या रावता कुचेले शेळप्या. इवन थंय पळयलां हांवें वार्ड नंबर 1 आनी 2 हेतूनय भरपूर लीड घेतलो तो. इवन बाकीच्या हेतूनय ते थोड्यांक दिसता कितें तेचो वार्ड जो आसलो न्हू, थंय थोड्यांक दिल्लें कितें तेचो कॅन्डिडेट पडलो म्हणजे कोण आपूण स्वर्गाक हात लायले अशें दिल्लें थोड्यांक. कोण कोणया म्हळ्यार तशें ना. ते मनीस खंयचोय धडो आसता पळय तो अर्तुगूतच शिकता. आनी आतां ह्या खेपेक हांव चॅलेंज दिवन सांगता की आतां ह्या खेपेक त्या वार्डान मतां कोणाक चड पडटा ती पळयात. इज माय चॅलेंज. त्याच वार्डान तेच्या मतां कोणाक चड पडटा ती मुद्दम पळयात तुमी. आय एम शुअर ऑफ इट. आनी आय एम शुअर ऑफ जोशुआ विनींग 110%. 100 न्हू 110% म्हणटा हांव. थँक्यू विनोद बाब, तुम्ही तुमचो प्रेशियस टायम आमकां दिलो आनी वी होप दॅट तुमचो सपोर्टान जोशुआ बाब निवडून येतले म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.